जिल्हा पंचायत आणि मुखावेली विधानसभा वेंचणूक दोळ्या सामकार दवरून काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्स या तीनही पक्षांनी एकठांय येवपाचे चितले खरे, पण युती जावचे पयलींच तांचे मदीं तू मे जावपाक लागिल्ल्याचे स्पष्ट दिसता। भाजपाक घरा धाडप हो तीनूय पक्षांचो उद्देश आसा, पण विजयान फुटीर आमदार इजिदोर फेर्नांडीसाक पक्षात प्रवेश दिल्ल्यान आरजीपी चाळावला। युती धर्म पाळटले जाल्यार फुटीरांक कोणेच पक्षात घेवपाक जायना म्हूण आरजीपीन आपली भूमिका स्पष्ट केल्या। ताजेर विरोधी पक्ष फुडारी युरीन प्रतिक्रिया दिताना फुटीरांक ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्सात फुटीरांक स्थान ना म्हूण स्पष्टूच सांगले। अशें आसले तरी कांय गजाली उलोवन त्या मार्गाक लायल्या उपरांतूच युतीच्या निर्णयाचेर फुडें वतले म्हूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर सांगता। हाजेर गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायानूय आपली भूमिका स्पष्ट केल्या। विजय म्हणटा, आमकांय फुटीर आमदार नाका आणि हे विशीं आमी हेरांकडे सहमत आसात खंय। हेजे मुखार आता अलायन्साचे पळोवया, वी आर सपोज टू मीट आवर अलायन्स पार्टनर्स टुडे वी डिस्कस देर आर सम इश्यूज व्हिच वी हॅव टू डिस्कस। घडामोडी जाल्या टेक अ क्लॅरिटी ऑन दॅट देन वी मूव अहेड। कितें डिफेक्टरा घेतला म्हणून मातशें तुमचे भितर मातशें क्लॅश सो दॅट वी विल डिस्कस टू आवर पार्टनर्स अँड वील लेट यू नो। एक नवी सुरवात जी आमी करपाक सोदतात गोंयांत, सगळे गोंयकार ही नवी सुरवात हेतून ह्या बीजेपी विरुद्ध जे पड इश्यू आहे, जे पड गोंयांत चल्ला, युनायटेडली आमी जेन्ना मुखार वयतले जाल्यार म्हाका दिसता देर आर सर्टन इश्यूज दॅट वी नीड टू बी व्हेरी व्हेरी क्लियर। आतां मोदें एक दीस इश्यू हॅज क्रॉप्ड अप अबाउट डिफेक्टर्स। आय एम व्हेरी क्लियर दॅट आय एम अगेन्स्ट this defection. Whatever changes need to be made, we need to make changes within ourselves, but we cannot compromise on priority. Je pad defector and yopache padya. It is very easy. You will get this seat, that seat. But the Congress party is of the opinion that we will not tolerate defectors because there is also we are fighting against the defectors in the court. So what are we showing? What is the message that we are showing? It's something very, very clear. I am very clear that this type of approach, we need to weed out whatever is these elements. The real estate involved आहा. पण एक बहुजन समाजाचो मनीस मातसो वयर सरता, तो खंयच्या धंद्यान आहा, कितें धंद्यान आहा म्हणजे हे सारखे बायोडेटा करून पळय राजकारणान यू नीड टू बी प्रॅग्मॅटिक. प्रॅग्मॅटिझम म्हणजे आसपाक जाय आनी बीजेपी असल्या पक्षाक जर हारयतलो जाल्यार स्ट्रॅटेजी सारखी करूंक जाय, बरे भशेन करूंक जाय आनी लोकांक सगळ्यांक बरोबर घेवन वचूंक जाय। हो नाका तो नाका तो नाका म्हणलो म्हणून इलेक्शन जिखना। इलेक्शन जिखपाची स्ट्रॅटेजी आसूं जाय। आमची स्ट्रॅटेजी आमचे कडेन आहा। आमी कोणाक पक्षान घेवप कोणाक पक्षान घेवप ना। लोकांची सजेशनां आमी सर्टनली रिस्पेक्ट करतात, पूण दॅट इज आवर डिसिजन। आतां हे अलायन्सान कोणाक जाय कोणाक नाका कितें तें म्हाका खबर ना। हांवें अटेम्प्ट केलो सगळ्यांक बरोबर हाडपाक। म्हाका आज मेरेन इच्छा आहा की अलायन्सान रावचें। म्हाका 50 सीट कॉन्टेस्ट करपाची इच्छा ना आनी म्हजे कडेन ती तांक ना। आनी हांव जे कॅन्डिडेट घालता ते खरे बरे कॅन्डिडेट आनी जिखूंक शकता जाल्यार तांकां फुडें व्हरून ते हांगाचे ते सायडीन पावप हें आमी काम करतात। डिफेक्शन वी आर अगेन्स्ट डिफेक्शन. वी आर नॉट गिविंग अ प्लॅटफॉर्म टू डिफेक्टर्स अँड वी रिस्पेक्ट द व्यू ऑफ एवरी पार्टी. कोण कितें म्हणटा ते सगळें बरें आहा. डिफेक्टरांक पार्टीन घेवप म्हळ्यार डिफेक्टरांक तिकीट दिली म्हणून जायना. जिल्लो पंचायती खातीर ज्या जाग्यांचेर कोफुसांव ना थंय आमचे उमेदवार प्रचाराक लागल्यात, पूण हेर बाकीचे कडेन युतीच्या भूमिके उपरांत कामाक लागतले म्हूण अमित पाटकरान सांगले. जिल्हा परिषदाचे आमचे जे ऍप्लिकेशन्स कॅन्डिडेट जे आसा there is a process which has come through the block to the district. PECची meeting those final ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.